आज मिटींग घेतल्या डेप्युटी कलेक्टर सरान आणि मोर्मुगांव MLA तुमकां खबर आहा राती गार्बेज प्लांट गार्बेजाक उजो लागलो होता 8:30 आमकां कॉल राती 10:05 कॉल येयलो इमिजिएटली जेन्ना आमी टर्न आवट केल्लो आनी मागीर रिएन्फोर्समेंट म्हणून MPTक आपयली MPTची गाडी बिकॉज डाम तुमकां सगळ्यांक खबर बरो व्हडलो आसा आनी तो उजो वयर दिसना भितरलो आसता बिकॉज इट इज ऑल गार्बेज ताका उदक आमी खूब मारलें कालच्यान म्हाका सर अरावंड 50 टँकर्स ऑफ वॉटर पियर्स अप्लायड ऑन द डॅम सोल्युशन ना ताका सोल्युशन आतां आमी सगळ्यांनी मेळोन काडला की ताका तेजेर माती मारपाक जाय ब्लँकेटींग करपाक जाय तुज्यार ऑक्सिजन सप्लाय कट केलो जो पालवता आतां डेप्युटी कलेक्टर सर आनी MLA मेळोन आनी CO बी आसा बाकीचे म्युनिसिपालिटीचे ऑफिसरूय आसा तेणी खंयच्यान माती अवेलेबल आसा ती काडून ती आतां इमिजिएटली थंय ते कवर करतले गार्बेज डांप पळय आसा तो फूल कवर करपाचें सोल्युशन काडला आनीक उजो पालोवपाक आनीक शक्यता ओन्ली यू कॅन कवर विथ मड एंड देन द फायर वील बी एक्सटिंग्विश्ड अदरवायज सर हाउ मेनी डेज इट विल टेक हांव सांगूंक शकना दॅट प्रिंसिपल वी वील टेल इज इन अ बेटर पोजिशन इट वील टेक अरावंड एटलिस्ट वीक म्हाका दिसता बट इट डिपेंड्स माती कितली मेवता यू हॅव टू गेट द मड फ्रॉम अवेलेबल सोर्सेस कित्याक एंट्री तुम्ही पयला आसतलें एंट्री करपाक मातशें त्रास जाता फर्स्ट यू हॅव टू क्रिएट अ वे टू एंटर इनसायड द गार्बेज बाकी काय ऑप्शन ना आनीक ऑप्शन ना वेन यू आर पुटींग वॉटर इट्स वेस्ट ऑफ वॉटर सो बिकॉज इट इज बर्निंग इनसायड भितर लागलेलो आसा वयर फक्त धुंवर येता देर इज नो फ्लेम ऑन टॉप वयर उजो ना सो तो पालोवपाक जायना सो कवरिंग विथ मड इज दी ओनली सोल्युशन काल रातचे आमच्या गार्बेज प्लांट सोड्यार उजो जाल्लो तेजेर आयज रिव्यू मिटींग आयिल्ले कलेक्टरान आपयल्ले MLAन आपयल्ले आमी थिंगा एटेंड जाल्ले आनी तेमी आतां आमी एक कितें सजेशन कितें आतां उजो हो लागला न्ही तो भितरल्यान लागला उदो मारल्या पासून तो पावलो ना तो दोंगर येता न्ही भितर उदो भितर वचना कित्याक भितरल्यान सावन उजो लागलो तो जाल्यार दोंगर जाता वाऱ्याचेर तो शिपडटा वाऱ्याचेर हिंगा थिंगा पावता तो दोंगर ताका लागून आमी आयज सजेशन घेवपाक हें घेवपाक येयलें कितें करपाक ताका उपाय कितें आमी आतां घेयना सगळे मेळोन उलयले आमी डेप्युटी कलेक्टर आमचो फायर स्टेशन इन्स्पेक्टर तसोच MLA आमी सगळे कावन्सिलर CO चीफ ऑफिसर सगळे मेळोन आमी डिसिजन घेयला की ते कॅपिंग करप आख्खो ती आहा न्ही आतां उजो लागला तो आख्खी एरिया ती कॅपिंग करप माती घालून आमी माती आतां डेप्युटी कलेक्टरान आमकां आमी सांगलां खंय माती मेळटली गॅमन इंडियाक आहा माती थिंगा फाटल्यान शेड्युलीक पावला ते थिंगाय माती आहा आनी दिलीप बिल्डकॉन ते कडेन आमी उलयन माती अरेंज करतले आनी आमकां एक एक्सकवेटर जाय पोकलीन जाय एक्चुअली काम करपाक आमी 2 पोकलीन अरेंज करतले आनी 2 दिसान हें जातलें आनी हो उजो पालोवपाक जातलें आनी ते म्हणटाय की साहेबान सांगलां आमच्या फायर स्टेशनान एक 15-1 मिनट लागतलो ते आमी करतले हांवें COक इन्फॉर्म केलेलो काल आनी डेप्युटी कलेक्टराकूय सांगलें की बाबा ही मिटींग अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर आमकां जी फुडले प्रिकॉशन घेवन केल्ले हे मिटींगेक आमचो चेअरपर्सन वायस चेअरपर्सन तशेंच बाकीचे कावन्सिलर्स DYSP PI फायर ब्रिगेडीचो रिप्रेझेंटेटीव हे सगळे जाण आयज हांगा उपस्थित आसलेले आनी हेजेर आमचें डिस्कशन जाल्लेलें आसा आनी फर्स्ट प्रायोरिटी म्हणटा ती आमी घेतली आसा की हो उजो कसो पालोवपाचो आनी हेजे लागून आमचो डेप्युटी SDMाक हांवें सांगलेलें आसा आनी SDM हेजेर एक नोट तयार करतलो आनी म्हाका दिसता जे प्रिकॉशन घेवंक जाय ते प्रमाणे आयच्यान आनी फाल्यांच्या पर्यंत हे स्टार्ट जावपाचें आसा तेजे लागून तेच प्रमाणे हो उजो कसो लागला हेजेरूय खंय तरी इन्क्वायरी जावची म्हणून हांवें परत रिक्वेस्ट केलेलो आसा कित्याक हो उजो खंय तरी असो दिसता अजुनूय आयच्या डिस्कशनान तेच येयले कित्याक खंय तरी कोणें तरी मिसशीफ केल्लेली आसा आनी खंय तरी मुद्दाम कोणें तरी अशें केल्लेलो असो एक संशय आसा सगळ्यांचें म्हणणें तेच आसलेलें कित्याक येदो व्हडलो उजो लागप कित्याक तुमी पयला तो भाग गार्बेज आसा तो 2 भागान आसा एक हे सायडीक लेफ्टान आसा आनी एक रायटान आसा आनी मदीं 3 मिटराचो रस्तो वयता बट दोनूय सायडीक उजो लागलेलो आसा सो हेज्या फाटल्यान खंय तरी दिसता की कोणें तरी मिसशीफ केल्लेली आसा सो तेज्या लागून आनी तेच प्रमाणे हांवें इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा म्युनिसिपालिटीच्या COक सांगलेलें आसा की थंयसर इमिजिएटली
कॅमेरा बसून घेवपाचे तेणें सांगलेलें आसा 8 दिसां भितर आमी ते कॅमेरा बसून घेतले कित्याक थंयसर कॅमेरा ना परत ताका सांगलें इन्क्वायरी कर जे थंयसर कॉन्ट्रॅक्टराक दिला तेंचे कोणूच मनीस थंयसर ते दीस राती कडेन प्रेजंट नासले कोणूच इन्फॉर्म लोकांनी इन्फॉर्म केला उजो लागलेलो आसा म्हणून सो ही आनी त्या प्रमाणे तो जाता इतल्या बेगिना तो बाबा गार्बेज थंयसरलो क्लियर कर कित्याक आयज जो थंयसर उजो वयलो पालवलो बट जिती भितरल्यान तो धुंवर येता आनी तिची पॉयझनस गॅस म्हणून शकता आमी ती लोकांक असो इफेक्ट ताच्या वाऱ्यान ते लोकांचे आमचे सगळे सड्या एरियेक लोकांक इफेक्ट जावपाक लागलेलो आसा सो हेजेर इमिजिएटली एक्शन घेवपाक लागून हांवें तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा आनी म्हाका दिसता जाता इतल्या बेगिना कित्याक हो उजो व्हडलो लागलेलो आसा फायर ब्रिगेडीन आपले प्रयत्न केलो आसा उदक घालता तितले हो उजो वाडत आसा सो तेज्या लागून खंय तरी माती हाडून तेजेर डंप करपाक लागून सो तेज्या लागून चेन एस्कावेटर माती अरेंज करपाक लागून हे सगळे इन्स्ट्रक्शन आमचे HDMान घेतलेले आसा तो कलेक्टराक आयज आतां नोट घालतलो एक कॉपी म्हाकाय दितलो आनी ते प्रमाणे म्हाका दिसता आयज रातच्यान नाजाल्यार फाल्यांच्यान हे सगळे काम स्टार्ट जावपाचें आसा तशें अंडर वेस्ट मॅनेजमेंट म्हाका दिसता हे काम थंयसरचें पेंडींग आसा पळय ताची जी इनिशिएटीव येता हांव CEO कडेन तेच डिस्कस करता CEO म्हणटा की ऑलरेडी प्रपोजल आमी दिल्लेलो आसा बट अजून पर्यंत तो आमकां रिप्लाय येवना सो तेजे लागून हांवें CEOक सांगलें कितें आसा तें म्हाजे कडेन दिया म्हणून हांव फॉलोअप करून घेता गव्हर्मेंट लेवलाचेर सो तेणें म्हाका सांगलां तें हांव दिता बट म्हाका दिसता की आमची प्रायोरिटी जी गार्बेज ती आसा ती गार्बेज क्लियर जावंक जाय कित्याक इतले जे आयज आमच्या सड्या भागांत जर लोकांक त्रास जाता तो गार्बेजीक लागून जावपाक लागलो आसा ते गार्बेजीक लागून थंयसर कितलेशे कुत्रे जावं हे ते जे वाडला पळय थंयसर आनी जे लोकांचेर एटॅक करता थंयसून वयता असली खुबशे इन्सिडंट जाला सो म्हाका खंय तरी दिसता की एक वायट गजाल जी घडटा गार्बेजीक लागून आनी डे टू डे आमी जर क्लीन केली जाल्यार म्हाका दिसता हो विशय येवपाना तेजे लागून हांव फूल इनिशिएटीव घेतलो गव्हर्मेंटाचो फूल हेल्प घेवन जे म्युनिसिपल कावन्सिलाक सपोर्ट करून तो सपोर्ट करून ती गार्बेज आमची पयली क्लियर करपाचें इन्स्ट्रक्शन सुद्दां आयज हांवें दिल्लेलें आसा